म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी कितलींच जाणां हांगसर आसा आनी प्रत्येक जाणां दुसऱ्या सारके न्हय. आमी सगळीं जाणां युनीक. आतां हें उतर पळय आयकलां तें आमी प्रत्येक जाणां वेगवेगळे तरेन समजवतल्या. आयज आमकां देव कितें म्हणून सांगूंक सोदता? देवाची येवजण सदांच आसा आनी देव न्हयच भायल्यांतल्यान पूण भितरल्यान सान आमकां मदत करता ताची येवजण शाती पावोवच्याक आनी हे परी आमचें जिवीत संपूर्णायेन जिवोवच्याक. हे कशें करतले आमी? तिसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, मारिया ताच्या पांयाशी बसोन ताची उतरां आयकता, समजता आनी आपल्या जिवितान ती पाळटा. अशें म्हणून जेजून मार्ताक ताचे भयणीक सांगलें. मार्ता कितें करता? सगळी राटावळ पळय आसा ती सारकी ठापटीप जावंक जाय. आमचो पावणो आयिल्लो आसा, ताका सगळें जेवण तयार करूंक जाय, सगळें सारकें जावंक जाय. तें सारकें न्हय? सारकेंच. पूण तो जेन्ना तांचे बरोबर आसा तेन्ना आमी ताका वेळ दिवंक जाय. आतां आनी एक संदर्भांत आमच्यान हें पळोवंक जाता. जेन्ना आमी मागण्यांक बसता न्हय, जावं सांतिस्मू साक्रामेंताशी, आमचे दोळे आमी जेजूचे थिरायता खरें, पूण मागीर आमची चिंतना हेणें तेणें हें तें करूंक जाय म्हणून हांगसर थिंचर आसता. दोळे आहात थिंचर पूण भितरल्यान आमी आनी खंयचर पावल्या अशें जाता आमकां. मागीर आमी कितें काय म्हणटा आमी, मागणें करूंकूच ना दुसरेशी हाल्ले आमी. हाका लागून जेजू कितें म्हणटात? मार्ता भाशेन हेणें तेणें कामांनी राटवळीन तुमी हें जावं नाकात. पयलो वयलो स्थान तुमी म्हाका दियात. म्हजे बरोबर म्हजीं उतरां आयकात, समजून घेयात आनी ती मागीर पाळात. आतां सांत इनास हांगसर आसा पळय, ताचें नोयना 2200 मंगळारा दिसतान स्टार्ट जातली आनी ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. ताणें आमकां आपल्याच जिवितान सांगलें आपूण यात्रेकार म्हणून. आनी ह्या वर्सा आमी यात्रेकाराचोच हो म्हणल्यार मुद्दो घेतलेलो आसा. आनी ताका आनी एक मुद्दो दिलो आसा बोरवासो म्हणून. पूण बोरवासो खरें, पूण एक लुचे म्हणून म्हणजे लायट. तर आमी हो विशय ताच्या नोयना फेस्ताक निवडलेलो आसा. सांत इनास दी लोयला यात्रेकार बोरवाशाचो फोलेर कशे भाशेन ताच्या जिवितान जेजूक ताणें अणभवलो आनी अदीक आनी अदीक ताणें आपणायलो आनी तोच जेजूचो फोलेर दुसऱ्यांक जालो. पयली स्वतेराका सांत फ्रांसीस शेवेराक आनी ताणें जेजूचो पाटलाव केलो. तर हे भाशेन जेजू तांकां तिका सांगता मार्ताक, मार्ता हें अशें धरूंक जाय. आतां दुसऱ्या वाचपान आमकां कितें सांगलां? जेजू हांगसर थंयचर न्हय, तो आमचे भितर जियेता. हो मिस्तेर, हो गूट लोकांक कळोंक नासलेलो. कित्याक लागून? ती फकत भायल्यांतल्यान सगळें करूंक सोदताली मार्ता भाशेन, पूण भितरल्यान तें सगळें घडोवंक जाय मारये भाशेन. ताका लागून आमचो नियाळ हे भाशेन जावंक जाय की जेजू आनी हांव एक आसा, पूण जेजून आपलें सगळें म्हजें सगळें करूंक जाय. हें कशें समजतलें आमी? आमचे कुडीचे सांदे ते आपणाक जाय पळय तशें करतात? ना, म्हाका जाय पळय तशें करतात न्हय. आतां हांव म्हजे हात हालयतां, ते कितें आपुणूच चालतात? ना, हांव हालयतां ते आनी ते म्हजें सगळें कितें कोत्ता पळय ताका ते तयार आसात, सहकार करतात म्हाका. तेच भाशेन म्हजे दोळे हेणें तेणें भोंवता घुंवडायता, पूण कित्याक लागून? हांव बेश्टेच ना, ते आपणाचे वस्तूंनी हेणें तेणें पळयनात, ते म्हाका जाय पळय तशें करतात. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी जेजूक जाय पळय तशें ताणें आमकां वापरचें म्हणून
वो मिस्टर सांत पावल अशें सांगता. आनी जेन्ना आमकां पिडापीड सोंसचें पडटा तेन्ना आमी भिवंक फावना, कित्याक आमी न्हय तो आमचें सगळें सुस्ता भोगता. कित्याक लागून जी हें पळय आमकां पिडापीड दिता तांकांच पयले सुवातेर साल्वसां हाडच्याक. आनी ह्या संदर्भान जेन्ना आमी हांकां कोत्ता तेन्ना हें दुसऱ्यांकूय घडलेलें जाता. कित्याक हो मिस्तेर आमी सगळीं जाणां एक आसा जेजू सोबे. आनी ताका लागून सदांच आमी दुसऱ्यांक पावोंक जाय. म्हणून आमकां पयले वाचपान आब्रामाक कितें जाता तें पळयता. थिचोच तो बसोन आसलोलो आनी तुमी जाणा तो अरण्यांत कितें जाता, सगळो तो कालोर वयर सोत्ता आनी धुंवर कसो येता आनी थंयसर मागीर कितें कितें दिश्टी पडटा. अशें तो आपल्या तुंब बसोन आसलेलो तेन्ना ते एक जाण मनीस ताचे शी येतात ते पळयता. तो म्हणटा थंयसर धांवन वता, म्हणटा तुमी मातशें रावात हांगसर, तुमी म्हजे पावणे कशे, कोणूच हे सायडीन येना, तुमी आयलेले आसात, तुमी मातशें कितें घेयात आनी खायात आनी मागीर वचा फुडें. ते म्हणटात बरें कर, तुका कितें जाय पळय तें. तो वचोन साराक सांगता, अरे हें कर गो मातशें, 2-3 पिठाचें हें भाकरी करून काड, 3 तोरी जाय तांकां. आनी तो वता आनी मागीर पाडकुलो घेवन ताका तयार करून हाडटा, दूद आनी मागीर कर्ड्स हाडटा आनी तो तांचेशी वचून तांकां दिता आनी तो थंयसर रावता तांचे बरोबर. ते ताका कितें सांगता, फुडल्या वर्सा जेन्ना आमी येतले तेन्ना तुजी बायल प्रसूत जातली. म्हणटच तसोच मानता. एक जाणो जावंक जाय, जेन्ना आमी कितेंय बरें कोत्ता तेन्ना तें आमकां बरेंपण परतून येतलेंच. कशें तरेन आमकां जाय पळय तशें न्हय, देव जाणो. ताका लागून जेन्ना आमी कितें बरें कोत्ता न्ही तें सदांच तो आमचें सगळें आसा म्हणटच ताका एकवटोन तें करया. तेन्ना आमी निस्वार्थी जातले. म्हणजे आमी अपेक्षा कसलोच आशा दवरची ना की हांवें हें केलां म्हणजे ताणें करूंक जाय म्हाका. ना, आमी उदार काळजान कोत्तेल्या आनी देव मागीर आमकां ताचो परत फेड कोत्ताच. तो आमकां परतून बरें दिताच. कित्याक दिता, जितलें आमकां तो दिता तितलें आमी दुसऱ्यांक दित तर तें अदीक आनी अदीक वाडत वता आनी मागीर आमकां आनिकूय दिवंक जाता. आनी हातून आमी देवा सारकें जावंक लागता. कित्याक आमी देवाची भुरगीं न्हय. ते भाशेन हें सगळें घडोवन येवच्याक आमी ह्या मिसान आयज मागया. हें सगळें जाणो आमी, आयकलां आमी, कितें तरी तुमकां तोकलां आसतलें तें आमी धरया आनी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत थिरावया. आनी हे परी खोडपार बांदलेलें घर केन्नाच कसलीं वादळां आयलीं, कसलेंय संकश्ट आयलें तें मोडचें ना. कित्याक आमी आमचें जिवीत जेजूचेर थिरायलेलें आसा. तर हेंच थिरावंक हांवें तुमकां सदांच सांगलां. न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूक सगळें तुमची चिंतना भावना कितें चलता तितलें जेजू 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 म्हणात आनी सगळें ताका दियात. ह्या भावार्थान आनी हो बरो आसो की ताका दिलें की ना, तो जो आमचें सगळें आसा तो अदीक वाडटलो. कित्याक दुसऱ्या सुस्कारान तो आमकां सगळें आपलें बरेंपण भरून काडटा आनी आमी अदीक आनी अदीक ताचे सारकें जावंक लागतलें. आतां हें सगळ्या जाणांक दिसचें ना, पूण जीं कोण हे भाशेन जियेतात तीं अर्था बरीत जियेतात. आनी हांगसर पळय कितें सांगलां पळय तें आयच्या वाचपान, हो गूट म्हणल्यार तुमचें सगळें आसा तो क्रिस्त. तुमचें सगळें आसा तो क्रिस्त, मैमेचो बोरवांसो. ह्या क्रिस्ताक आमी परगट्टा आनी सगळे जाणवाय जेजू क्रिस्ता सोबे सगळी संपूर्णाय जावचे खातीर, सगळी संपूर्ण जावचे खातीर सगळ्या मनशांक आनी आमी शिकयता आनी शिडकायता. तर आमी जेजू क्रिस्ता सोबे पूर्ण जावच्याक तोच जावन आसा आमचो बोरवांसो. तोच जावन आसा आमचें सगळें जिवीत. थोडो वेळ आमी ताचे बरोबर सारया. अशें हात उंटेन दवरया, दोळे बंद करया
हेच भाशेन तुमी रातची ताचे बरोबर वेळ सारात. सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा थंय सुद्दां तकले मेरेन कुडींत मनांत ओतम्यांत आनी सगळे आमचे भितर हांव तितलें ताच्या नांवान भायर काडात. हें बोरवाशान भावार्थान केलें की ना तें सगळें घडोवन येतलें. फकत ताचेर आमी विस्वास दवरया. हें सगळें भायर काडलें ताच्या उमिलीक रोखतान तो तें पुसून काडटा. बरें तें उदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडून उडयता आनी आमकां उदीक आनी उदीक ताचे कुडींत खोलायेंत जिवंक भाग दिता. आनी असले स्थितीन आतां आमी जियेतना ताणें जें आमकां उगडापें केल्लें आसा तो गूट बाप आमचो आसा म्हणून देव आनी तो आमचे सोबीन जियेता म्हणून आनी तो ताचो पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी आमकां सगळ्या जाणांक ताचे कुडींत घडोवन हाडटा. आनी हे परी आमी साक्षीदारां जाता ताच्या आसण्याची आनी मोगाची.